हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि आम्ही बी बरी आसा. तर खूप दिसांनी न्ही तुमकां घरा कडल्यान गुड मॉर्निंग विश करता नाल्यार दिसा भायर भोंवत आशिल्ली. सो तुम्ही भायले व्हिडिओज पळयले म्हाजे आणि तुमकां सगळ्यांक न्ही ते व्हिडिओज बी आवडले. तुम्ही खूप लायक बी केले, बरे रिस्पॉन्ड बी दिलो, त्याच्या खातीर तुमकां सगळ्यांक थँक्यू. तर खूप दिसान आयज घरा कडल्यान व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करता. तर आयज न्ही संडे, सकाळचे 11 जाला न्हू पळय, संडे. हॅलो. आणि हो आसा आतां घरा कडेन. संडे म्हणटा की तुमकां खबरच आसा आमचे बारीक बारीक कामां जी आसता पळय ती चालूच आसता. निवळ कर, हें कर, तें कर सगळें. सो तशेंच संडे आयज सगळें निवळ बिवळ करपाचें काम आशिल्लें. लास्ट संडेक आमी नाशिल्ली न्ही घरा कडेन. सो लास्ट संडे आमी ट्रॅव्हल मोडाचेर आशिल्ले, ट्रॅव्हल मोड ऑन आशिल्लो आमचो. सो भायर आशिल्ली. लास्ट संडेक आमची रोड ट्रीप जी आसा पळय ती स्टार्ट जाल्ली. सो लास्ट संडे घरा कडेन नाशिल्ली म्हटल्यार जर तसं ना की क्लीन बी कांय करूना. सॅटर्डे जेन्ना आमी हांगच्यान गेल्ली पळय न्ही सांजची, तेन्ना सकाळ फुडें सगळें क्लीन करून मॉप बीप मारून सगळें टकाटक करून गेल्ली. सो दॅट की घरा कडेन आयली न्ही परत एक 4-5 दिसांनी. सो मागीर ते सगळें क्लीन करपाक आनी तें टेन्शन सगळें बुरशें हें तें पळोवपाक नाका जाता न्हू, तेका लागून. बट खंय कितें फायदो, घरा कडेन येता म्हळ्यार सगळें तसोच चिकोल, सगळं वारो बिरो मारतकीर धुल्ल बिल्ल पडटा न्ही. सो तशेंच सगळें येवन मागीर क्लीन केल्लेंच. तर हो म्हणपाक लागलो आयज संडे न्हू, सो क्लीन करून दवरया. सो फूल वीक इतलें टेन्शन आसना, वयल्यावर निवळ केल्यार काम जाता न्ही अशें म्हणून. तर आयज सकाळच्यान उठून सगळें क्लिनींग बिनींग तें सगळें काम केलें. आणि अशें ना की क्लिनींग बी म्हणटा हांव एकलेच करता अशें कांयच ना. आमी दोगूय जाण मेळून काम करता. जे कितें घराचें काम आसता पळय न्हू तें एकल्यान डस्टिंग केलें, एकल्यान मॉपिंग करप अशें. आनी डस्टिंग म्हळ्यार थोडें जायना, किचन, हॉल, बेडरूम, गॅलरी हें तें सगळें निवळ करपाक पडटा. मॉपिंग बी तशें सगळ्या मारपाक निवळ करपाक नाका जाता. सो एकल्याच्यान म्हळ्यार एकल्याकूच जर करपाक पडलें न्हू फूल हाफ डे हितूनच वता. सो तेका लागून आमी दोगूय जाण मेळून काम करता. तो म्हाका हेल्प करता, हांव तेका हेल्प करता पळय. सो आनी कितें आसा, घर दोगायलें, संवसार दोगायलो आनी काम एकल्यान कित्याक करपा जाय अशें म्हणून आमी दोगूय जाण काम करता न्ही रे. बसले कडेन कितें डान्स करता. सो जालें, जें कितें क्लिनींग बिनींग करपाचें आशिल्लें पळय तें सगळें काम केलें. आनी आतां जेवणाचो प्रोग्राम. तर आयज संडे खूब दिसांनी घरा कडेन स्पेशल अशें जेवण करया म्हटलें. स्पेशल अशें इन सेन्स नुस्तें तर मेळत ना मना सारकें जाय तें. तर चिकन, आयज चिकन बिर्याणी आमगे. तर आयज चिकन बिर्याणी करता. आनी स्पेशल अशें रांदता म्हणटकीर रेसिपी तर तुमच्या वांगडा शेअर करप बनताय आहे. सो तर म्हटलें चल चिकन बिर्याणी करतातली ती रेसिपी म्हटल्यार आयज तुमच्या वांगडा शेअर करया म्हणून. आनी आतां ऑलरेडी टायम जाल्लो आसा आनी किचनान काम करपाक ह्या दिसांनी खूब टायम लागता. मातशें किचनान काम कर, परत भायर फॅना वाऱ्यार राव, हें सगळें चालूच आसता भायर भितर तेका लागून टायम न्ही खूबच वता. तर चड टायम वेस्ट करनासतना या किचनान आनी आयची रेसिपी जी आसा पळय न्हू ती करपाक स्टार्ट करया. म्हणल्यार इन शॉर्ट हांव तुमकां दाखयता की हांव कशी करता ती. आतां चिकन बिर्याणी म्हणटा खूब टायपाची करता, खूब भशेन करता. प्रत्येक जाण आपल्याक कशी लायक ना लायक त्या भशेन करता. जाय तें घालप, नाका तें घालप ना, आवडना तें अशें करूं करता. तर हांव कशी करता म्हाज्या पद्दतीन इन अ इजी वे. आतां हांव करता म्हणटा की इन अ इजी वेच दाखयतलें न्ही तुमकां. सो हांव कशें करता इन अ इजी वे तें तुमच्या वांगडा शेअर करता. चलात तर चड टायम वेस्ट करनासतना किचनान या आनी आयची रेसिपी करपाक स्टार्ट करया. तर चिकन बिर्याणी करपा खातीर न्ही हांगा हांवें अर्द किलो चिकन जें आसा पळय न्हू तें घेतलां निवळ करून. तर चिकन जें आसा पळय न्हू तें हाडून बरें क्लीन करून घेतलां. 4-5 खेपे उदकांतल्यान धुवन काडून घेतलां. तर हें हांगासर चिकन तें न्ही आतां आमी सगळ्यात पयलीं मॅरिनेट करून घेवया. तर सगळ्यात पयलीं न्ही हांव हांगासर मीठ लावन घेता. हांवें हांगासर हो बारीक चमचो जो आसा पळय न्हू तो 1.5 चमचो सुमार मीठ घेतलां. तुमी तुमच्या टेस्टाच्या अकॉर्डिंग घेवपाचें. नेक्स्ट हो एक बारीक चमचो टर्मरीक पावडर, 1 चमचो भर सुमार ही हळदीची पावडर घेतली हांवें. नेक्स्ट हांव हांगा घेता होममेड गरम मसाला म्हाजो. चड न्ही 1 चमचो हांवें हांगासर होममेड गरम मसाला घेतला. आतां चिकन बिर्याणी म्हणटकच बिर्याणी मसालो तर आयलोच. तर हांगासर हो चिकन बिर्याणी मसाला ऑलमोस्ट न्ही 1.5 चमचो सुमार हांव चिकन बिर्याणी मसाला जो आसा पळय न्हू तो घालून घेता. नेक्स्ट न्ही हांव हांगासर ही अर्दो चमचो सुमार जिंजर गार्लीक पेस्ट घालून घेता. चड ना, अर्दोच चमचो घालून घेतला हांवें.
आणि सगळ्यात लास्ट हांव हांगासर न्ही धंय घालून घेता. धंय जें आसा पळय न्हू तें हें एक पॅकेट 200 ml. तर फूल पॅकेट न्ही धंय आमकां हांगासर लागतलें. आतां न्ही हें आमी बरें मिक्स करून घेवया. सो हांव हांगासर हातीनीच न्ही हें बरें मिक्स करून घेता. हें अशा रितीन हांवें हांगासर मिक्स करून घेतलां. आतां न्ही हें चिकन जें आसा पळय न्हू तें अशेंच काडून सायडीन दवरुया आमी मॅरिनेट जावपा खातीर. कमीत कमी एक 30 मिनटां सुमार न्ही हांवें मॅरिनेट जावपा खातीर सायडीन काडून दवरता. तुमचे कडेन जितलो टायम आसा पळय तितलो टायम तुमी हें मॅरिनेट करपाक दवरपाचें. जितलो टायम चड दवरतलो तितलो टेस्ट बरो येतलो. सो हांव हें मिनिमम 30 मिनिट्सा खातीर आतां सायडीन काडून दवरता आनी ते मेरेन दुसरी तयारी जी आसा पळय न्हू फुडली ती करून घेता. तर हांगासर न्ही म्हाजें सगळें चॉपिंग जालें. कांदो टमाट आनी ग्रीन कोरिएंडर जी आसा पळय ती हांवें चॉप करून घेतल्या. तर हांगासर न्ही हांवें 2 मोठे कांदे जे आसा पळय ते उबे कट करून घेतल्या आनी 3 मिडियम सायजाची टमाट म्हणल्यार चडी मोठी नाशिल्ली बारीक नाशिल्ली अशी 3 टमाट हांवें बारीक चॉप करून घेतल्या. इफ सपोज तुमकां टमाटी जर उबे चिरपाचे जाल्यार उबे कट करून घेतल्यार जाता. त्या दोनी बारीक चॉप करून बी घेतल्यार जाता. हांवें कांदो उबो आनी टमाट जे आसा पळय ते बारीक चॉप करून घेतला. तेच्याच वांगडा हांगासर हांवें थोडीशी कोरिएंडर घेतल्या बारीक कट करून आनी हांवें न्ही हांगासर रायस जो आसा पळय तो बी कूक करून घेतलो. सो नॉर्मल जशें आमी शीत करून घेता पळय तशें शीत केलां मीठ घालून आनी शीत करता आसतना थोडेशे खडे मसाले आनी तेल घातलां. खडे मसाल्यां भितर हांवें काळी मिरयां थोडीशी लवंगां एक मसाल्याची वेलची घातल्या आनी मसाल्याचे पान जे येता पळय तेजपत्ता जाका आमी म्हणटात ते घालून घेतले आनी नॉर्मल शीत जशें करता पळय तशें शीत केलां मीठ घालून. तर सगळ्यात पयलीं हें हांवें हांगासर न्ही एक आयदन घेतलां. तापोवपाक दवरला गॅस ऑन केला. सो आयदन न्ही मातशें गरम करून घेवया आनी आमच्या दोगांच्या हिशोबान न्ही हें आयदन जें आसा पळय तें खुबूच मोठें आसा. बट बिरयानी खातीर हेवी बेज जे आयदन जो आसता पळय तोप जो आसता पळय तो म्हाजे कडेन होच आसा सगळ्यात ल्हान म्हणटा तो. नाजाल्यार हानी हेच्या बारीक आसा तेन्ना मातशें बेज जे आसा पळय तेंची पातळ आसा. सो ताका लागून हांव मोस्टली होच यूज करता. आयदन तापलें. आतां न्ही आमी हितून तेल घालून घेवया. तर तेल न्ही हांव हांगासर एक 3 मोठे चमचे सुमार न्ही तेल घालून घेता. आमकां कांदो बी हितून फ्राय करपाक जाय न्हू ताका लागून तेल मातशें चड लागता. तेल मातशें तापलें की ना गॅसाची फ्लेम बारीक दवरिता आनी हितून उबो चिरलेलो कांदो जो आसा पळय न्हू तो पयलीं फ्राय करून घेता. कांदो जो आसा पळय तो आमकां बरो ब्रावन जाया मेरेन न्ही हितून भाजून घेवपाक जाय. बरो क्रिस्पी आनी गोल्डन ब्रावन असो जावपाक जाय कांदो. सो एक 5-7 मिनटां लागतली कांदो फ्राय जावपाक. गॅसाची फ्लेम सामकी लो दवरून आमकां हो कांदो आतां हितून फ्राय करून घेवपाक जाय. तर हो पळयात हांगासर कांदो जो आसा पळय न्हू तो आमचो असो बरो कडक कसो फ्राय करून जाल्लो आसा क्रिस्पी टायप असो. आतां भायर काडलो की ना मागीर हो क्रिस्पी जातलो. तर ह्या प्लेटीन न्ही हांव कांदो जो आसा पळय तो काडून घेता. तेल मातशें निसतोन घेवया आनी हो काडून घेवपाचो. आनी कांदो जो आसा पळय न्हू तो टिश्यू पेपराचेर बी काडप ना. पयलीं न्ही स्टार्टींग हांव टिश्यू पेपराचेरच काडटालें कित्याक की तेल आसता न्ही हाका अशें म्हणून. बट कांदो न्ही मागीर म्हाजो क्रंची जायनाशिल्लो. सगळो मोच उरतालो. मागीर आमचो यूट्यूब आसत न्ही सो एकदां हांवें तेजी रेसिपी जी आसा पळय न्हू ती सारकीच पळयली आनी मागीर म्हाका कळ्ळें की कांदो जो आसा पळय न्हू तो टिश्यू पेपराचेर काडना तेल उरल्यार सुद्दां तो डायरेक्टलीच काडप आसता म्हणून. आतां न्ही हितून थोडेशें बटर जें आसा पळय न्हू तें मेल्ट करून घेवया.
बटर मेल्ट जाल्या उपरांत हांव हांगासर हितून खडे मसाले घालून घेता। तर हांवें शीत करता आसतना खडे मसाले घातला, ताका लागून हितून चड घालना, हो बोवाळ मारता मागीर दातान सगळे मसाले पडटा म्हणून। तर 4 लवंगां 4 मिरयां घेतल्या। आमचे कसले ते फूल आसता पळय स्टार फूल, तेजे एक पाकळी कट करून आनी एक हे बारीकशे पान कुडके करून घेतल्या। तर हे सगळे आमी आतां हितून मातशे फ्राय करून घेवया तेलान, मातशे सांबाळून। लवंगां जे आसा पळय ती पटपडटात। खडे मसाले जे आसा पळय ते मातशे फुलले उपरांत आमी हितून न्ही कांदो घालया। ओके, तर कांदो न्ही आमी हितून आतां बरो फ्राय करून घेवया। बरो म्हटल्यार एक 5 ते 7 मिनटां सुमार हो न्ही आतां बरो फ्राय करून घेवपाचो। सामको कूक जाय मेरेन, बरो एक असो पिंकीश असो कलर येवपाक जाय, हेका ब्रावन पिंक असो, ते मेरेन आमी हे हितून आतां फ्राय करून घेवया। तर हे पळयात, कांदो जो आसा पळय न्हू तो म्हजो हांगासर बरो फ्राय जाल्लो आसा। आतां हितून हांव टमाट घालून घेता। तर हे हांवें हांगासर टमाट जे आसा पळय ते घालून घेतला। आतां कांदो आमचो हांगा बरो शिजलो आसा, तसो टमाट जे आसा पळय ते बी आमकां आतां बरें शिजोवन घेवपाक जाय हितून। तर ऑलमोस्ट एक कशें मेल्ट जावपा येया मेरेन आमी हे आतां टमाट हितून शिजोवन घेवया। सो हे न्ही हांवें हांगासर चिकन जे मॅरिनेट करून दवरला पळय न्हू ते घातले। कॅमेरा रिकॉर्डिंग ऑन जालें काय ना ते पळयलेच ना, जस्ट न्ही घालून सोडलें। तर कांयच करूं ना, टमाट जे आसा पळय न्हू ते शिजले उपरांत न्ही हांवें हांगासर चिकन जे आमी मॅरिनेट करून दवरलेले पळय न्हू ते घातला आनी कांयच करूं ना। आतां हे न्ही मातशें आमी बरें मिक्स करून हितून न्ही हांव थोडेशें एक अर्द पेलो सुमार उदक घालता। जे आयदनान चिकन मॅरिनेट केल्ले पळय तितूनच घालून हांवें उदक घातलां, एक अर्द पेलो चड घालूना। आनी हे न्ही आतां आमी चिकन जे आसा पळय तें बरें शिजोवन घेवया। चिकन कंप्लिटली शिज मेरेन आमकां हें शिजोवन घेवपाक जाय, एक 10 ते 15 मिनटां लागतली चिकन शिजपाक। सो हे लो फ्लेमीचेर न्ही बंद करून धापून दवरून आमी शिजोवन घेवया। सो हे हांव हांगासर लो फ्लेमीचेर धापून दवरून न्ही शिजोवन घेता एक 10 ते 15 मिनटां खातीर। मदीं मदीं न्ही आमकां चाळपाक जायना, लागतलें न्ही पोनाक आनी शिजला जाल्यार बी चेक करपाचें। सो तुमी न्ही हांगासर पळोवपाक शकता चिकन जे आसा पळय तें आमचें बरें शिजलां। हें पळयात बरें चिकन शिजलां। तर हितून न्ही आमी आतां थोडेशें मीठ घालून घेवया। तर हांव न्ही हांगासर हितून थोडेशें मीठ घालून घेता, कित्याक की चिकन जेन्ना मॅरिनेट केल्लें पळय न्हू तेन्ना आमी ऑलमोस्ट 1.5-2 चमचे सुमार मीठ लायलें। तुमी न्ही मीठ घालचे पयलीं टेस्ट करून बी पळयल्यार जाता, एकदां टेस्ट करून पळोवन जर घातलें न्ही जाल्यार बरें। मिक्स करून घेवया आनी आमची बिरयानीची ग्रेवी जी आसा पळय न्हू ती हांगासर एकदम रेडी जाल्ली आसा। तर गॅसाची फ्लेम आतां हांव बारीक दवरता, म्हळ्यार सामकी बारीक करता, लोवाचेर दवरिता। आनी आमचे लेयर जे आसा पळय न्हू ते आमी आतां हांगासर लावन घेवपाचे। आतां कितें आसा खबर आसा, म्हाजी ग्रेवी बी खूब कमी आसा, रायस बी कमी आसा, म्हळ्यार जी क्वॉन्टिटी हांवें केल्या पळय ती खूब कमी प्रमाणात केल्या क्वॉन्टिटी। सो ताका लागून हांव थर जे आसा पळय न्हू ते अशें खूब लायना। ही पोनान ग्रेवी आसा पळय तेजेरच रायस घालून घेता आनी एकूच थर जो आसा पळय तो लावन घेता। तुमची जर क्वॉन्टिटी चड आसा जाल्यार तुमी 2-3 थर बी लायल्यार जाता। हांव एवरी टायम तशेंच करता, आमचे खूब कमी न्ही क्वॉन्टिटी दोगा खातीर, सो ताका लागून हांव एकूच हे लेयर जो आसा पळय तो लावन घेता। आतां न्ही वयल्यान हांव ओनियन जो फ्राय करून घेतलेलो पळय न्हू तो घालून घेता। नेक्स्ट हांगासर ग्रीन कोरिएंडर। आतां न्ही ही आमी अशी करून घट्ट धापून एक 5 मिनटां तशीच न्ही शिजपाक दिवया, चड न्ही, जस्ट एक 5 मिनटां। तर हांगासर न्ही 5 मिनटां जी आसा पळय ती जाल्ली आसा आनी सामकें गरम जाला ताट बी। तर 5 मिनटां जाली। आतां न्ही हांव कितें करता, हे न्ही गॅसाची फ्लेम जी आसा पळय न्हू ती बंद करता आनी सामकें लो फ्लेमीचेर न्ही हे 5 मिनटां हांवें मातशी ताका न्ही स्टीम दिल्या, म्हळ्यार उब जी आसा पळय ती दिल्या, सो दॅट रायस जो आसा पळय ताकाय बी बरो असो फ्लेवर येतलो।
तर गॅसाची फ्लेम आता हांव बंद करता आनी हे जे आसा पळय न्हू अशेंच दवरिता एक 10 मिनटां खातीर 5 ते 10 मिनटां खातीर ही आमी आतां अशीच दवरून घेवया. सो ही पळयात हांगासर मस्त अशी बिरयानी रेडी. सो तुमकां उदक दाखयल्लें धापून दवरल्या म्हणून. सो आतां आयलें हांव वाडपाक. तर ही पळयात बिरयानी आनी रिव्यू आयज बेजार येत खंय ताका रिव्यू दिवपा पळय. काने कट करता हांगासर कानो जाय खंय ताका रिव्यू दिना खंय तो बेजार येत खंय. सद्दां लोकांक बेजार येता हां आपूण सांगता आयकपा. मस्त अशी बिरयानी तेजेर भात ये ना हे म्हणटा पण ऐकलाय पहा हांगा आसा मॅडम. तर आमचे न्ही आतां जेवण जालें. हो पळय बसला हांगासर पातळान सारका. बिरयानी कशी आशिल्ली रे? बेस्ट आशिल्ली. बेस्ट इन सेन्स म्हागे ऑल टायम फेवरेट तीच बिरयानी. तीच बिरयानी म्हणल्यार हीच बिरयानी. हीच म्हणल्यार आनी कशी बिरयानी आसा? होममेड बिरयानी. होममेड बिरयानी म्हणल्यार हांवें केल्ली बिरयानी. हांवें केल्ली बिरयानी. दुसरी बिरयानी तर हायची बिरयानी न्ही एक्चुली मस्त जाली बरीच. आतां खरीच बरी जाल्ली का आमी खूब दिसान खाल्या म्हणून बरी लागली. पयलीं खाल्ला बेळगांव. हय बेळगांव येत आसतना खाल्ली विराटान. सो ताका हांव करतीच बिरयानी आवडटा. आतां म्हाका इम्प्रेस करपाक सांगता का खरी आवडटा म्हणून म्हाका कशें कळटलें. एक्चुली तो म्हणटा केन्ना खंय भायर बी बिरयानी खाल्ली न्ही ना तूं करती घरा कडेन बरी जाता म्हणटा. सो केल्ली हांवें. म्हाका बी आवडली बिरयानी. सो हेका तर ऑल टायम फेवरेटूच हेजो. तर हो म्हणपाक लागला नाका आयज रिव्यू बी काय नाका लोक बेजारतलो खंय सद्दां आपुणूच रिव्यू दिता म्हणून. आतां तिसऱ्या मनशाक कोणाक सोदून हाडपा पडलो. बट एक्चुली मस्त जाल्ली. आनी तुमकां कितें दाखयता तर हे पळय मँगो. तर हो चिकन हाडपाक गेल्लो न्ही तर संगीताईन दिलें खंय आंबो. तेंगेर जाता हे इतले मोटेले आंबे रस्त्याक कुशीक झाड आसा आनी वास इतलो मस्त येता हांगा काटे येयले सारके. कितलो मोठो गो म्हागे हातीक जायना इतलो व्हडलो आंबो म्हागे तोंडा येता. हो सांगता म्हाका तुगे तोंडा येता दाखयता. सो इतलो व्हडलो आंबो दिला. एकूच दिला बट बरो मोठो दिला. सो बरो पिकला. झाड पिको काय घरान पिकेलो खबर ना. बरो वास येता. तर आतां न्ही हो आंबो जो आसा पळय तो कट करता आमी आनी खाता. वासारच सामके हांगा काटे येवपाक लागले म्हागेल्या. तर आंबो जो आसा पळय तो कट करून खाता आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो आतां तुमी म्हणटली कितें परत केंसांक कितें हात लायता काय म्हणून. केंसांक हेकाच लागून हात लायता हेअरफॉल खूब जाता. जेन्ना सा वचोन येयल्या पळय थंयच्यान केस इतले गळटा सारके. हरशीं थंय हांव केस वतलें म्हणून माथ्यार न्हांवून आशिल्लें केस बी धुवनासलें. बट स्टील न्ही इतलो हेअरफॉल जावपाक लागलो जाणा घरा कडेन येतकीर वाऱ्यानूच न्ही केस सामके दाटशे जाल्ले आनी हेअरफॉल भरपूर जाता. आतां केस कट करता करूं मरे. बरें इतले वडयता केस. हेअरफॉल खूब जावपाक लागला. सांजे जाल्या एक्झॅक्ट 3:45 सुमार आनी भायलो क्लायमेट पळोवन सांगात 3:45 जाला अशें दिसता. दमटी सकाळच्यान न्ही क्लायमेट असोच आसा. आनी आमी हांगासर रेडी जावन वतात संडे मार्केट. खूब दिसान म्हटल्यार 2 संडे सुमार वचून आतां तिसरे संडेक वता. भाजी बिजी सगळी खाली जाल्या म्हळ्यार वता आसतना कांयच असो स्टॉक करूं नासलो. बेश्टे मागीर ते खूब दिसान पिड्यार जाता न्ही अशें म्हणून. आनी थोडेशे टमाट थोडे कांदे थोडे बटाट थोडे अशें करून आशिल्ले थोडे. तर तेजेरूच आतां आमी थर्सडे फ्रायडे सॅटर्डे संडे 4 दीस आतां जुगाड केलो. आयज दनपारार आसले न्ही तर म्हटल्यार आतां वचून घेवन येवया. आनी जे कोल्हापुरासान आंबे बी हाडलेले पळय ते स्टॉक सोंपलो. आंब्याचो आतां फ्रुट्स बी घेवपाक जाय न्ही. खूब दिसांनी आमी संडे मार्केटार येयला.
बेगीन येयल्ले कारणान कांयच गर्दी ना, मातशी बीन गर्दी ना. हांगासर पात्रां एप्पल घेता. भाजी सेल करपाचें, मार्केटिंग करपाचें हें पळय हांगेलें कांदा बटाटा ड्राय कांदा बी म्हणटा. आम्ही आता तशा आणलं 140 आला. हय और ये भी खा के देखो एप्पल, वो भी खा के देखो. सेम है ना वो. सेम है वो. क्या है ये? टेस्ट कर, अभी टेस्ट करो, अभी मालूम पडेगा. नाही तुम्हाला एक कडेन 200 रुपया आणि आम्ही थंय घेतल्या 150 रुपया. रेड कलर नंबर तिकडे आणि डेली वन म्हळ्यार जजकडे आम्ही डेली घेता तो हांगा 200 रुपया. तर आमी न्ही वचून आयली मार्केटान. 1 वरभर भितर जालें. हय 1 वर सुद्दां लागूना, कमी एक 45-50 मिनट्सां भितर आयली वचून. थोडीशी भाजी एंड ऑल जाय आशिल्ले, सगळे घेवन आयले. आनी तुमकां सांगता भाजी इतली म्हारग जाल्या जाणा, खूबच म्हारग जाल्या भाजी. कितें म्हणटा तें म्हारग. कोथमीर बी 50 रुपया चुडी, इतलीशी चुडी बांदल्या जी 20 रुपयान मेळटाली पळय न्हू बारकेली चुडी, ती 50 रुपयांक केल्या. आनीक एक गोष्ट सांगपाचें म्हटल्यार खूब दीस जाले तुमच्या कमेंट्स बी काय रीड करूना. नेक्स्ट व्हिडिओनी कमेंट्स बी जे आसा पळय ते रीड करता. आनीक सेकंड थिंग म्हटल्यार तुमचे कमेंट्स जे आसा पळय न्हू ते हांवें काल पयरूच रिप्लाय केल्या. खूब म्हटल्यार खूब व्हिडिओचे कमेंट जे आसा पळय न्हू ते पेंडींग आशिल्ले. ऑलमोस्ट 8 दिसाचे व्हिडिओज जे आसा पळय न्हू तेचे कमेंट्स 8 दिसांचे व्हिडिओचे कमेंट जे आसा पळय न्हू तांकां रिप्लाय करूच नाशिल्लो, पेंडींगच आशिल्ले. मेन म्हणल्यार कितें जालें, पयलीं हांव बरें ना जालें, 1-2-3 दीस सुमार हांवें काडलें न्हिदोन. मागीर हो बरो ना जालो, मागीर आमच्या अकस्मात वचपाचें जालें, वचोन येयलें. अशें करून एक 8 दिसाचे सुमार व्हिडिओ जे आसा पळय न्हू ते पेंडींग जाले. कमेंट्सां रिप्लाय दिवपाकूच मेळना. चलात तर हेच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ बी जो आसा पळय तो हांगाच एंड करता. आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज जे आसा पळय ते अशेंच पळयत रावात. चॅनलाचे नवे आसा जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात. चलात तर फाल्यां मेळया सांजे 6 वरांचेर आनी एक नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.